Yes, sir. सर स्टार्ट करा. आम्ही नमस्कार. आज जी प्रेस मीट आम्ही घेतल्या ती एक प्रोग्राम असा मोदी @20 म्हणून. त्या प्रोग्राम खातीर आमची भारतीय जनता पार्टीचे जे कमिटी केलं तर हांव कन्व्हिनर आहा. म्हजे बरोबर आमचे बाबाजी सावंत हे को कन्व्हिनर आसात ते कमिटीचे. त्याशिवाय ते आमच्या टीचर्स सेल आसा त्याचे कन्व्हिनर आहा. आणि माझ्या उजवे वटेन रुपेश कामत आमचे सोशल मिडिया हेड आणि ह्या कमिटीचे एक मेंबर. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी आणि 2021 आपल्या राजकीय कारकिर्दीचो एक रेकॉर्ड केल्लो आसा. तो रेकॉर्ड असो की सतत 20 वर्सां एखाद्या राजकीय उच्च पदार पावपाचो हो आपलो इंटरनॅशनल रेकॉर्ड आसा. म्हणजे हाचे पयलीं फक्त बिल क्लिंटन पळयतात अमेरिकेचो पास्ट प्रेसिडेंट. ताजो 2 टर्म गव्हर्नर एका स्टेटीचो आनी 2 टर्म प्रेसिडेंट म्हणून रेकॉर्ड आसा. पण आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आणि 3 टर्म म्हणजे 12 वर्सां साधारण गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि ताजे नंतर सतत 8 वर्सां पंतप्रधान म्हणून 20 वर्सांचो रेकॉर्ड 2021 पूर्ण केला. आणि ताणी गुजरातीन जे पळय काम केले मुख्यमंत्री म्हणून आणि डेव्हलपमेंटचे एक स्पेशल मोदी मॉडेल ऑफ गव्हर्नन्स जे पळय एस्टॅब्लिश केले ताका लागून 2014 भारतातल्या जनतेन ताका आणि भारतीय जनता पार्टीक मोठ्या जे हे आसा हातून निवडून दिले. 272 सीट त्यांना मेळ्ळे 103च्या वयर. आणि ताजे नंतर 5 वर्सां पंतप्रधान ताचें काम पळोवन आणि तांणी ज्या प्रमाणे वेगवेगळ्यो स्किमी केल्यो आनी त्यो इम्प्लिमेंट केल्यो. वेगवेगळ्या प्रकारचे देशाच्या बऱ्या खातीर वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोजेक्ट घातलेले. हाजे खातीर परत एकदा 2019 मोठ्या धप्पे घालून भारतीय जनता पार्टी 302 सीट मेळ्ळे 342. सो अशा प्रकारचे एक भव्य अशें यश तांकां मेळ्ळें. आनी आमी पळयलां की जे वेगवेगळे नॅशनल आनी इंटरनॅशनल पोल पळय जाल्यार तातूंत तांकां नुसतें नॅशनल लोकप्रियताच न्हय तर इंटरनॅशनली एक लिडर म्हणून ते लिडींग करतात सगळ्या पोलांनी. आनी एक ग्रूप त्या खातीर हे तांची जी वाटचाल आसा राजकीय वाटचाल ह्या वाटचालीचेर ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ह्या नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशनान एक पुस्तक प्रसिद्ध केला रुपा पब्लिकेशनच्या. त्या पुस्तकाचें नांव आसा मोदी @20 ड्रीम्स मेड डिलिव्हरी. हे जे पुस्तक पळय आसा हातूंत भारतांतले इंटलेक्च्युअल इकॉनॉमिस्ट रायटर्स इंडस्ट्रियलिस्ट अशे कितलेशेच जाणांनी हातूंत लेख बरयल्ले आसात. आमची गान सम्राज्ञी लेख लता मंगेशकर हाणें हाका एक प्रस्तावना दिल्ली आसा. आनी ह्या पुस्तकांत मोदी गव्हर्नन्साचे जे वेगवेगळे पैलू पळय आसात ते पैलू ताणें आपल्या ह्या आर्टिकलांनी आपल्या लेखांनी ताणें हे केल्ले आसा चित्रीत केल्ले आसा बरयल्ले आसा. आनी हाजो प्रसार जावचो आनी हाजे खातीर ह्या पुस्तकाचो जे ह्या पळय आसा ते सगळ्या फुडें पावचे हाजे खातीर भारतीय जनता पार्टीन ठरयलां की देशभर सगळे जे आमचे जिल्ले आसात त्या जिल्ल्यांनी एक सिम्पोजियम कमिटी करपाची असो एक निर्णय घेतलो आसा. त्या निर्णयानुसार आमी गोंयांत दोनूय डिस्ट्रिक्टांनी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट आणि साऊथ डिस्ट्रिक्ट दोन्ही डिस्ट्रिक्टांनी एक मिटींग घेवपाची आसा सिम्पोजियम टाईप. तातूंत आमचे मुख्यमंत्री पक्षाचे अध्यक्ष आणि त्याच बरोबर एमिनंट स्पीकर्स भाग घेतले.
हातूंत एक पणजेची जी मिटींग पळय आसा येत्या मंगळारा दीस 26 जुलय सांजे 5 वरांचेर हॉटेलाच्या कॉन्फरन्स हॉलांत जावपाचें आसा आनी ह्या मिटींगेक आमी गोंयचे उत्तर गोंयचे खास करून प्रतिश्ठीत व्यक्ती इंटेलेक्च्युअल्स प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स एडवोकेट्स त्याच प्रमाणे आमचे कार्यकर्ते आनी लिडर हांकां इन्वायट केल्ले आसा आनी ह्या कॉन्फरन्साचें उद्घाटन मिटिंगेचें उद्घाटन आमचे प्रदेशाध्यक्ष करतले आनी आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत प्रोफेसर दत्तेश पडुळेकर आनी श्री गिरीराज वेर्णेकर हे ह्या पुस्तकांत जे वेगवेगळे प्रकारचे टॉपीक केल्ले आसा त्या हाचेर उलोवप करतले दॅट्स वाय प्रश्नोत्तराचो वेळ आसतलो दुसरी जी डिस्ट्रिक्ट लेवल मिटींग पळय आसा ती वास्को ठरयल्ली आसा ताची तारीख अजून ठरूंक ना पण ऑगस्टांत ही दुसरी मिटींग जातली आनी त्याच बरोबर गोंयची 2 कॉलेजीस पळय आसा तांचे मॅनेजमेंट फुडें आयिल्ले आसा की अशा प्रकारचो कार्यक्रम तांच्याय कॉलेजांनी जावचो कॉलेज स्टुडंटा खातीर कारण आमचे प्रायम मिनिस्टर जे काम पळय करता ते युथा कडेन पावपा जाय कॉलेज स्टुडंटा कडेन पावपा जाय यूथ हो एक मोठो घटक आसा सगळ्या फुडें हे मॉडेल पावपा जाय आनी कशा प्रकारे आमचे पंतप्रधान देशाच्या हाचे खातीर उन्नती खातीर काम करीत आसा हाची जी म्हायती इवन कॉलेज स्टुडंटांक मेळपा जाय आनी त्या खातीर उत्तर गोव्यात म्हापशाचे सारस्वत कॉलेज हांगा 29 तारखेक सकाळी 11 वरांचेर कॉलेज विद्यार्थ्यां खातीर कार्यक्रम जातलो सिमिलर टायम आनी त्याच प्रमाणे दक्षिण गोंयांत PES कॉलेज फोंडा पळय आसा थंय 3 तारखेक ऑगस्टच्या 3 तारखेक 11 वरांचेर सकाळी PES कॉलेज फोंडा हांगा कॉलेज विद्यार्थ्यां खातीर कार्यक्रम जातलो आनी ह्या कार्यक्रमाक सगळ्या हाचे बरोबरूच प्रेसाचे आमकां आमंत्रण आमी धाडटले सगळ्यांनी ह्या हातूंत कार्यक्रमाक भागीदार जावचे अशी पक्षाची पार्टीची इच्छा आसा त्यामुळे हो कार्यक्रम सफल करपा खातीर आमी आतांचे प्रयत्न करतले आता सांगितल्या त्याप्रमाणे मोदी एट 20 वर्षाचो एक मोठो सक्सेसफुल कार्यकाळ नरेंद्रजी मोदी हांचो पंतप्रधान म्हणून 8 वर्सां ताच्या आदली 12 वर्सां गुजरात राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून आमी सगळ्या भारतवासियांनी पळयला आनी पळयत आसात आनी त्या निमतान जे पुस्तक मोदी एट 20 ड्रीम्स मेक डिलिव्हरी this book is a contribution of 7 sections in which there are 21 chapters written by some eminent personalities from India who have contributed tremendously in their respective professional areas. People like Nandan Nilikeni, Anupam Kherji, P.V. Sindhu, Nripendra Mishra, Sadhguru, Dr. Devi Shetty, Ashok Gulati, Ajay Mathur, Dr. Shamita Ravi, Arvind Panagaria, Anantha Nageswaran, Pradeep Gupta, Sudha Murthy, Ajit Doval. Likewise, 21 different eminent personalities from various fields, they have contributed to this book, citing what is the impact of good governance in the society and how it is benefiting to the people across India. Similarly, all over India, every district there is going to be a program of this type and preparations are going on all over India. Somewhere programs have started. In Goa, आता सरान सांगल्या त्या प्रमाणे आमचे 4 कार्यक्रम आसात. पयलो 26 तारखेक हॉटेल फिदाल्गो पणजी सकाळी सांजचो 5 वरांचेर. So Bharatiya Janata Party is requesting people to be part of this symposium wherein the discussion will be on the content of this book by some eminent speakers. Thank you.
ते ह्या दिले